मडगावच्या गांधी मार्केट वाठारांतल्या फुटपाथांचेर अतिक्रमण करून कांय वेपारी धंदो करतात। ताका लागून मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांक आर्थीक फटको बसता। गिरायक येना म्हूण मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी कागाळ केल्या। ह्याच विशयाक लागून गांधी मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाबू आजगावकर हांणी मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांची भेट घेतली। फुटपाथाचेर केल्ले अतिक्रमण 8 दिसां भितर काडचे, नाजाल्यार बाजार बंद दवरून पालिकेंत मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी बाबून दिल्या। आज हे मार्केट डाऊन जाला, अशें डाऊन जाला की ह्या मार्केटान लोकच पावनात, त्या न्यू मार्केटान लोक पावनात आनी हो सगळो म्युनिसिपालिटीन अन्याय केला। जेन्ना रोड साइड आमकां काडले, हांगा सेटल केले, हांगा सगळे आमच्या हायकोर्टांतल्यान आमकां सगळे न्याय मेळ्ळो, दुकानां मेळ्ळी। भाजी म्हणटी गोंयची हांगा आनी कर्नाटकीची भाजी आमची फाटल्यान, अशे रितीन हो धंदो चलतालो। आमचे सगळे ओबीसी लोक जे आहात, एसटी लोक जे आहात, ते शेतां पिकून भाजी मार्केटान हाडटाले। आज खंय आहे? आज कितें जाला? एक विचारपूस तरी आहा? हो मडगांवचो आमदार विचारता तरी ह्या लोकांक की आज हे मार्केट डाऊन कित्याक जालें, न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट? याचा एकच म्हणते, हे सगळे फुटपाथाचेर सगळे वेंडर्स येऊन बसतात, सगळे फुटपाथ ऑक्युपायड केली। खंय आमदार, खंय म्युनिसिपालिटी? म्हणजे ह्या लोकांक हांगा हाडून तुम्ही मारपाक सोदतात, हे मार्केट हांगा हाडून त्यांच्या पोटार पांय दवरपाक सोदतात। कितें चल्ला? खंय लक्ष आहे चीफ ऑफिसराचें, तो ऍडमिनिस्ट्रेशन आयला तेजेर? म्हणून हांवें आज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की जे फुटपाथाचेर जे कोण बसतात तेजेर सडनली विथीन जाता तितली बेगीन एक्शन घेवची म्हणून, नाजाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले। म्युनिसिपालिटीक शिटकावणी दिता ऍडमिनिस्ट्रेटराक आनी चीफ ऑफिसराक, आनी जाता तितले बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाची। ना घेयना जाल्यार आमी मार्केट बंद दवरतले आनी म्युनिसिपालिटीचेर दबाव हाडटले। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकारणेकार।